एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता, एकाच काळजान तुजो मोग करता, एकवटान जियेवंक रेखता. पवित्र स्नानान आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केल्याय. पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन सासणेक जिवीत आमकां जोडून दिलाय. एक कुटुंब जावन बापांनी जमल्या, एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता, एकाच काळजान तुजो मोग करता, एकवटान जियेवंक रेखता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एफता उक्तो जा म्हणच्या पयले जेजून ताका लागीं हाडलो, बोव लागीं हाडलो. आमकां जेजूचें हिलींग जाय जाल्यार जेजूच्या बोव लागीं आमी येवंक जाय, पातयेनेन आनी खालतेपणान. ही आमी करतेस आसा. सगळीं आमी आमच्या पथकांची दूख धरया. हांव पथकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, सगळ्यांक सारून सांगता, मनाचें चिंतन तोंडांत सारून, वायट दुरांनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. होमचो प्रात, होमचो बोवड अपराध, ह्या सर्व घेवन सदां सांगपार मुळी सगळ्या आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात लागीं विनंतीकारात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची कागूत करूं आनी आमची सगळीं पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमियांका कृत कर, सोमियांका कृत कर, क्रिस्तांका कृत कर, क्रिस्तांका कृत कर, सोमियांका कृत कर, सोमियांका कृत कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्पद्वेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता, तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकरता. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा, देवाची शेळी, तू संसाराचे पाप करता. आमची काकूट कर, तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे.
Jezu Christa, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा. आमी तुजी आपणायलेली भुरगीं जावंक पावता, तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी भावार दवरता देखून खरी स्वतंत्राय आनी ससनाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हणून मागता. तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. भिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा, धैर्य भियेनाकात. पळया, हांगा आसा तुमचो देव. सोड घेवन तो येता, पारीकपण घेवन तो येता. तेन्ना कुर्ड्यांचे दोळे उक्ते जातले, बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरवां भाशेन थोंटे उठतले आनी मनशाच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो. कित्याक आरण्यांत झरी फुटतल्यो आनी सुके खरडे भुंयत वाळवळटले. लासतली रेव एक तळें जातली आनी तानेल्ले भुंयत उदकाच्यो झरी जातल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडुकार. आत्म्या मोच्या सर्वस्पोराक होगलीक दी. आत्म्या मोच्या सर्वस्पोराक होगलीक दी. सर्वस्पोर सदांच विश्वास पुरतो. अन्याय जाल्यांक न्याय न्हिदोवन दिता तो. भुकेल्यांक तो ग्रास दिता. कायद्यांच्यो सांखल्यो तो तुटोवन उडयता. आत्म्या मोच्या सर्वस्पोराक होगलीक दी. सर्वस्पोर कुड्यांचे दोळे उगडता. भागवल्यांक नीट उबीं करता. सर्वस्पोर परगाव्यांक राखता. अनाथांक आनी विधवेंक तो सांबाळता. आत्म्या मोच्या सर्वस्पोराक होगलीक दी. सर्वस्पोर नितीवंताची आपुरबाय करता. पुनकोट्यांच्यो आलोचनो निर्फळ करता. सर्वस्पोर सदांकाल राजभर चलयतलो. येसियोना तुजो देव, संततेच्या संततेक तुजो राय जातलो. आत्म्या मोच्या सर्वस्पोराक होगलीक दी. आत्म्या मोच्या सर्वस्पोराक होगलीक दी. सान जाकोबाच्या पत्रांतले वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, आमच्या महिमेवन सुमे जेजू क्रिस्त तेय तुमकां आसा तो भावार्थ मनशा तेय पक्षपात करूंक तुमकां सोडिना जावं.
एक क्रेस्त मनीस बरे वस्तूर न्हेसोवन बोटा भांगाराचे मुदी बी घाल तुमचे सभेंत प्रवेश जाता आनी सांगातास पिंजकर नेसलेलो एक दुर्बळोय भितर सरता म्हूण चिंतया. जर नाजूक वस्तूर नेसलेल्या मनशाक मर्याद दिवन हांगा ये मनाची बसका घे म्हणून तुमी मनशात आनी दुर्बळ्याक तूं थंय उबो राव वा हांव पांय दवरता ते मोनये लागीं धरणीर बोस म्हूण सांगशात तर तुमी तुमचेच मदें थार करतात म्हूण जालें न्ही. अशें सूख तत्वा प्रमाणे तुमी फैसा दिल्ले बरी जाता न्ही. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आयका. ह्या संवसारांत दुर्बळी आसात तांकां भावार्थांत ग्रेस्त जावंक आनी आपलो मोग करतल्यांक बसयल्ल्या त्या राजाची दायजा जावंक देवान विंचून काडल्यात न्ही. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय. Somespersano navara somia, sarlokano arganiya deva. Somespersano navara somia, sarlokano arganiya deva. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आतां तीर आनी सिदोन वेच्या वाटेन मुखार सरन देकापोलीस म्हणजे 10 शारांतल्या गांवांतल्यान उतरून गलिलेया सरोवराच्या तडीक येवन पावलो. हांगा लोकान एका बेऱ्या मोन्या मनशाक ताजे सरशी हाडलो. ताजे वयर ताणें हात दवरी जाय म्हूण तांणी मागलें. जोम्या मोदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताज्या कानांनी आपली बोटां घालीं. आपली थिंपी खाण ताज्या जिबेक लायली. सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो, एफाता, उक्ते जा. तक्षणच ताजे कान उगडले, ताजी जीब सुटली आनी तो सारको उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाकच सांगिनाय म्हणून जेजून थंय आसल्यांक ताकीद दिली. पूण जितलें चड सांगिनाय म्हणून तो फरमायतलो तितलें चड ती गाजयत गेली आनी आयकल्लीं सर विजमीत जावन म्हणटालीं, सगळें ताणें बरें केलें. भेऱ्यांनी सयत आयकाशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावानो, इतल्या सकाळीं उठून आयिल्ल्या मोगाच्या भुरग्यानो, तुजो संबंद कसो तसो तुजे थंय आनी ताजे थंय अंतर. According to your relationship, so is the distance between you and the other person. जेजून एफाता म्हळें वय, उक्तो जा, उक्तें जा. पूण एफाता म्हणच्या पयलें ताणें कितें केलें? जर्माच्या वाल्गेट भाशांतरांत तें सोबीत आमकां मेळटा. apprehendens evum beturba seversum म्हळ्यार पयले जेजून ताका त्या जोम्या मदलो आर आयलो
आपणा कुशीन ओडून धरलो आनी विंगड एका जाग्याक व्हरून ताजे उपरांत ताणें ताका हिलींग सुरू केलें. मोगाच्या भावां भयणीनो, सोशल सायकॉलॉजिस्ट, समाजशास्त्राचे तज्ञ 4 रितींचे डिस्टन्स अंतर आसा म्हणटात, संबंध आनी 4 रितींचे डिस्टन्स. एक सार्वजनीक डिस्टन्स, पब्लीक डिस्टन्स, मुजे थावन आनी तांचे थावन 15-20 फुटी डिस्टन्स. तुमी जाणात पॉलिटिकल स्पीच दितना डिस्टन्स कळ्ळें. दृश्टांताक टिचर क्लासीन शिकयतना तिजे थावन भुरग्यां मदें डिस्टन्स कितलें? एक 15-20 फुटी पयस. तातूंत कमिटमेंट ना, तातूंत एक आश्वासन ना, हांव तुका जबाबदार, हांव तुजो मोग करतां, तें कांय ना. तशें जाल्ल्यान तें डिस्टन्स ताका पब्लीक डिस्टन्स म्हणटात. दुसरें सामाजीक अंतर, सोशल डिस्टन्स. पॅन्डेमीक टायमार आमी सगळे शिकले सोशल डिस्टन्स. सोशल डिस्टन्स 5 फिटी ते 12 फिटी म्हणसर. प्रिन्सिपलाच्या ऑफिसाक वेतना भुरगीं, प्रिन्सिपल आनी तुमचे मदें डिस्टन्स कितलो? प्रिन्सिपलाच्या सायडीक बसताय? ना, इल्लो पयस आसाय. बिजनेस मिटींग, एक कॉन्फरन्स हॉलांत तें अंतर 5 ते 12 फिटी. बिजनेस आतां वय, पूण तूं तुजे इतल्याक, हांव मुजे इतल्याक. खास्टी संबंदाचो अंतर, पर्सनल स्पेस, म्हळ्यार दोगां इश्टां मदें 2 ते 3 फिटी. खऱ्या मनान कोण प्रॉमिस करता तांच्या मदें. तें अंतर ताका इंटिमेट डिस्टन्स म्हणटात. आत्मीयतेचें चड मोगाचें डिस्टन्स 0 to 18 inches. आतां आमी तक्षण बायबलाक वशया. बायबलांत हांव 4 दृश्टांत तुमचे मुखार दवरतां मोठव्यान. लूक 7:38, ती पातकी स्त्री, तिच्या पातकांची तिणें कठीण दूख धरली. इतली स्ट्रॉंग ती पातकां रडली, शीदा कांय कोणाचें कॅर नासतना त्या व्हडल्या जेवणाच्या हॉलांत भितर रिगली. जेजूच्या पांयां पडली आनी दुखांनी जेजूचे पांय भिजयले. जेजूचे पांय केंसांनी पुसले. जेजूक परतून परतून उमेद दिले आनी सुगंध तेल जेजूच्या पांयांचेर वतले. इतल्या लागीं ती आयली, कशें जेजून सोडलें तिका, कित्याक सगळी खऱ्या मनान कठीण तरान तिणें पातकांची दूख धरली आनी रडली पातकांची दूख धरून. देखून तिका इंटिमेट डिस्टन्स मेळ्ळें. सेकंड, मार्क 16:9, जिवंतपणाचो जेजू, इंटिमेट लागशिल्लें संबंध कोणाक मेळ्ळो? तिजे तावन 7 देवसार धांवडायल्लो मरी मगदलेनाक. जेजूक तिणें वेंग मारली. सांज हांव आपोस्तोल या पेद्रू या दुसरे, तिका पयलें चान्स मेळ्ळें. कित्याक ती पातकां रडली, खालती जाली आनी जेजून तिका चड लागशिल्लो संबंध दिलो. आनी 2 दृश्टांत. मार्क 9:36, मार्क 10:16. ते झगडें करताले, कोण जेजू लागीं म्हणून. जेजून एका धाकट्या भुरग्याक तांचे मदें उबो केलो. सेकंड सेंटेन्स, आनी ताका पोटलून धरलो. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जेजू रेस्ट घेतालो, पुरो जाल्ले.
आनी डॅडी मम्मी भुरग्यांक आपोवणार आयली आपोस्तलांनी ना पयस रावा सोशल डिस्टन्स सार्वजनीक पब्लीक डिस्टन्स पूण जेजूक हें बेजार जालें ही वॉज डिस्ट्रेस्ड ल्हान भुरग्यांक लागीं येवंक सोडा आनी ल्हान भुरग्यांक ताणें लागीं आपयलें तांकां पोटलून धरलें तांचेर हात दवरले नेणटेपण जेजूक चड लागीं आनी रिपेंटन्स कोणे पातकांची दूख धरल्या तेय जेजूक चड लागीं तर मोगाच्या भावा भयणीनो इनसेन्स एंड रिपेंटन्स हे दोनी जेजू एकाच लेखान एकाच गौरवान एकाच अभिमानान लेखता नेणटेपण आनी पातकांची बरी दूख धरल्या ताका दोगांयकी तो लागशिले ती संबंध दिता अंतर दिता तर आज आमी हे मीस आयकोन घरा येताना आमी आमकांच विचारूंक जाय हांव खंय आसा भुरगीं वय नेणटेपण जेजूच्या चड लागीं ती चिडकोन रावल्यांत आमी व्हडा थोडी आसूंक पुरो नेणटेपणाची पूण 60,000 more they not possible in a sense of repentance आमी आमची विसवण करची एक मन केलं हांवें एक तयार केला हांच्या दोगां मदें कोण नेणटेपणांत कोण रिपेंटन्स आविलाची सांत तेरेस लांडफूल तेरेझीन सांत जुआंव बर्कमेन्स सांत आगोस्तीन थॉमस मर्टन कार्लो आकुतीस मॅथ्यू टॉल्बर्ट सांत मॅथ्यू टॉल्बर्ट कोणाक सोऱ्याची कंट्रोल करूंक जायना तांचो पात्रोन तो मॅथ्यू टॉल्बर्ट आनी लिटल नेल्ली ऑफ द होली गॉड आमेन उबे रावया सतमंतान देवाक सर्वपरदारा बापा सरगान प्रथमेच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र गर्भे संभवलो हांव कारमरेतान जल्मलो पांच पिला ताका ताणें कस असले ताका गुडसाल जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो दुसऱ्या सामना भुतन जिवन जालो सर्गार चडलो सर्वपरदार देवा वच्या उशाक बसला तांचे मेल्या जीवन सुबे करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे भक्षणे कुडीचें जीवन कोण ससनाचें जिवीत आमेन मोगाच्या भावा भयणीनो आवयचें धाकटुलें बाळशें कितलेंय मेळत जावं आवय लागीं करता कित्या नेणटेपण व्हडली माय स्मायल करता कितली घाण येवन दी नात्रां तिच्या लागीं बसतात आमची तेसावां हे मनान दवरून जेजूच्या काळजांत दवरया तुमची जबाब बाप्पा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बाप्पा पवित्र सभेच्या वडिलांनी तुवें दिल्ल्या मिसावांत कार्याळ जावंक तांकां करपा दी तांचे मुखांत सर्वांक तुजो मोग आनी आशिर्वादां वाडो म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या सर्व मुखेल्यांनी आनी आमी परचेन एकवटीत जावन शांती समाधानाचे भद्र राष्ट्र बांदून हाडूंक बेसांव दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक बंदेंत आसलेल्या सर निरापराध्यांनी बरवसो सांडिनासता तांच्या सदांच्या कामांत तशें मागण्यांत सदांच कार्याळ जायशें कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक क्रिस्तांव कुटुंबांनी आसचे सर्व रितीचे पातकाचे बेजारायेचे ना समजणीचे मोसराचे घाय गुण कर मोग रास करशें कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक सर्व आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजणांनी आमच्या भावार्थाची सत्ता आनी जेजूची शिकवण समजून घेवंक आनी तुका साक्ष दिवंक तांकां सुडसुडीत कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी सेवेच्या मनोभावान एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आमकां प्रेरण दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक ही मागणी आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन
जिवीत दिलाय देवा एका शेवटा तुझे दयेक बोटून रावून जिवीत जोडच्या जोडलेले जिवीत सेवेत वाटून दिवच्या भरून वमतता तितले परत घेवच्या घे तर आमचे हे जिणे तुवेंच दिल्ले ते देणे उंड्या वायना सवे वखदां हे भेटवणे घे तर आमचे हे जिणे तुवेंच दिल्ले ते देणे उंड्या वायना सवे वखदां हे भेटवणे मोग आमचो केलोय देवा लेख नासतना देख जावन दिलोय पूत म्हूण लेकी नासतना भूतान ताकाच खाली केलो खुर्साच्या मरणात ताणें केल्ले परीस करूंक दिली प्रेरणा घे तर आमचे हे जिणे तुवेंच दिल्ले ते देणे उंड्या वायना सवे वखदां हे भेटवणे घे तर आमचे हे जिणे तुवेंच दिल्ले ते देणे उंड्या वायना सवे वखदां हे भेटवणे म्हज्या भयणी भावांनो हे आमचे मिसाचें बलिदान सर्पद्वेदरा मोगाळा बापाक मानता तसलेंच जावं म्हूण मागया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाकानी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या आदराक सर्वस्वर मानून घेव देवा आमच्या बापा तुज्या खऱ्या भक्तीची आनी शांतीची जर आमकां मेळच्याक आमी मागता एका मनाची एका काळजाची आमी जावं निर्मी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सरतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां जेजून जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचे आपल्या महिमेवून सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां देवदूतां बराबर सांता भक्तां सांगाती तुज्या मोहिमेचें कीर्तन निरंतरी गायता Ovi दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंचरगी तुका जय जय बापा तूं खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन खस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची
त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पयस सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे आनी आमचे माया संगाती भगवंत जुजे तिजो पती भगवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, 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 आमेन. जेजून आमकां शिकयलें तें सोबीत मागणें आतां आमी सगळीं सांगाता मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमचे तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां अंतरांत पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या जेजूक आमी अत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय, आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भवताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय, राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो आमचो जेजू. आमचे तावन भोव लागशिल्लो संबंद आशेता.
ताज्या जेवणाक आमी आयल्या आमी सुभागी तुमचे भितरेंचे म्हाका आफोवना पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुझ्या गोपान म्हाका लिपय, सर्गीच्या सुखात पावय. दाखवाली संगी आमी एक जावन रावया, येतेश व्हडला आमी सोडया. सोमयाच्या मोगात आमी थेर जावन रावया, जीण येजूजान चंय सोडया. ये सोमया तूं ये, दुर्बोल्या बिडारांते पातका काळोख मोसो धांवडाय, सता वाटेन म्हाका चलय. ये सोमया तूं ये, दैवीक जीवदाता ये. तुझ्या गोपान म्हाका लिपय, सर्गीच्या सुखात पावय. सोमयाचे जळीत जावन उदक वोडया, आत्मीकतानास बागोवया. पाचव्या चरोवान आमी पोशीत जावया, हिणांताच्या रावुया. ये सोमया तूं ये, दुर्बोल्या बिडारांते पातका काळोख मोसो धांवडाय, सता वाटेन म्हाका चलय. ये सोमया तूं ये, दैवीक जीवदाता ये. तुझ्या गोपान म्हाका लिपय, सर्गीच्या सुखात पावय. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां. ह्या सर्गींच्या देण्यांचो गूण आमच्या आत्म्यांत
तशेंच आमच्या कुडींत आमी बोगोसो कर अशें आमचें जिवीत जेजूचें जिवीत जावंक आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सप्टेंबर 8 तारीख मोंती मायेचें फेस्त हांगासर 2 मिसां आसतलीं. पयले मीस सकाळी 6 वरार 7:15 मोरयेक मान तशेंच कनशी बेंजार आनी 7:30 वरार दुसरे मीस हांगासर ह्या देव मंदिरांत आसतलें. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादां. सर उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसन्यायात बाळक मोरयेच्या गोपांत तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संसार म्हणल्या सागोरान पैर करताना अनवारा वैरंवारा जीन बुडयताना दुबावाचो किडो काळजांत निरास मोगताना तुका कोण आसा म्हूण दुस्मान हेडायताना सांग धैर्यान सांग म्हणून आसा एकावय निरादाराक आदार दिवची तिची ती सवय दुस्मानाचे मातेचेच लेख तरापय दिता ती जेजू आमकां दुसरे कितें जाय. आमी सर्व मोरये मायेच्या ग्रोट्या लागीं वयचे आनी थंयसर नोवेन आनी फुलां उडोवचें आसतलें. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान पुरसाचे कुरवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.